जायते वेळार ह्या मार्केटाचो इशू काडलो आनी म्युन्सिपाल्टीच्या दोळ्यान हाडपाचो भरपूर प्रयत्न केल्लो आसा. आयज एक ही दुख्खद घटना घडली आनी 4 जाणांचे शॉप हांगसरले वेंडराचे जळ्ळे. ते डेली बिजनेस करता आनी डेली तेजे पोट भरतात. पूण जेन्ना तेंचे अशें दुख्खद घटना घडल्या नंतर ते भरपूर त्रासान पडटात. तेंची डेलीची येणावळ जी आसता तेजेर तेंचें घर चलता. पूण जेन्ना ती येणावळ जेन्ना बंद जाता तेन्ना अशा लोकांक भरपूर त्रास जाता. हें आयज फोंडेचें मार्केट. ह्या मार्केटान मात सुद्दां फायर सेफ्टीची प्रिकॉशन घेतलेलें ना. कांयच सेफ्टी म्हणटा ती कांयच हांगसर हाडून दवरलेली ना. दिसाचो जर असो भरलेलो बाजार आसतना जर चुकून सुद्दां जर अशी घटना घडली जाल्यार लोकांचो केओस जातलो. हांगा लोक खंय खंय धांवतले, धांवपाक मेळटले काय ना हें सुद्दां हांगसर तशें पॉसिबल जायना. सो हांव मागतां फोंडा म्युन्सिपाल्टी कडेन की तांच्यांनी हेजेर कितें तरी प्रिकॉशन घेवचें. कारण कितें अपघात घडच्या पयलीं प्रिकॉशन सदांच घेतलेलें बरें. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हे जितके आयज वेंडर जे आसा तांचे कडल्यान म्युन्सिपाल्टी टिटो म्हणून डेली पयशे घेतात. पूण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तुमी टिटो म्हणून पयशे घेतात तेन्ना तुमी तांकां दुसरी सेवाय दिवची आसता. तेंचे तुमी सांबाळ करचो आसता. तेंचो बिजनेस कसो इफेक्ट जायना तेजेर विचार करचो पडटा. हें तुमी आयज कांयच करना. सुशेगाद तुमी आपले सिटां घेवन बसलेले आसा म्युन्सिपाल्टीन आनी आमचे वेंडराक लागून कांयच सद्या केल्लें ना. ह्या पळया वयर कशें आसा तें, ही कनेक्शनां पळया कशीं आसा ती, खंय कसली सेफ्टी दिश्टी पडटा जाल्यार पळयात. सो हांव मागतां कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन, फायर डिपार्टमेंटा कडेन की तांच्यांनी हितून दखल घेवची. दुसरें म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी हितून दखल घेवची. हांगा एक इन्स्पेक्शन करचें आनी जें तांकां दिसता की हांगा ती सुदारणा करपाक जाय ही तांचे कडेन मागता हांव की तांच्यांनी ताबडतोब करची. कारण दुसरो आनी असो इन्सिडंट जावपाक जायना आनी तो जावच्या पयलीं हे सगळे प्रिकॉशन्स घेवचे. देव बरें.